पवित्र हप्त्यांत आम्ही त्रिदुम सुरू करता निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आणि त्या त्रिदुमेच्या पहिल्या दिसा जेजूचे निमाणे जेवण आम्ही संभ्रमता. म्हाका एका इश्टान ह्या विशीं एक सवाल विचारलेले. जेजून निमाणे जेवण केल्लें जेरुसलेमांतूच गी वा हेर खंयच्याय शहरांत? जेजू कित्याक तितलो मोग जेरुसलेमा वयर? भोव न्हू भणिनो, जेजूचें निमाणें जेवण जेरुसलेमांतूच जाल्लें, दुसरे कडेन जाल्लें म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मिसांव कामांत जेरुसलेम शहर ताका भोव लागशिल्लें जावन आसलें आनी ताच्या काळजाक भोव मोगाचें जावन आसलें. ही जेजूच्या दृश्टीन. आनी जुदेवांकी जेरुसलेम शहर बारीच मोगाचें जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर देवाळ आसलें. पळया, इस्रायल पर्जेची चरित्र आमी घेतली जाल्यार केन्ना ही पर्जा बंदेंत वेता वा हेर राय तांकां ताचे हातीन घेता, त्या दाळ ते सुरसुरतात न्हय, बंदेंत आसात म्हणून, पूण तांकां देवाळ ना, तांचें देवाळ ना. तितलो मोग, तितली ओडणी त्या देवाळा थंय आसली तांकां. आतां देवाळ ना, देवाक आराधन करूंक एक जागो ना. सो धर्म पाळूंक जायना, देवाळाक आराधन करूंक जायना, दुसऱ्यान तांचो जागो ना, आपणाचो मायगांव ना. ह्यो 2-3 संगती बारीच तांकां मोगाच्यो आसल्यो आनी तांतलें देवाळ कित्याक थंयसर तांकां तांच्या देवाक आराधन करूंक जाता. थोडीं दृश्टांतां पवित्र पुस्तकाचींच तुमचे मुखार दवरचीं जाल्यार जेजू ल्हानसो आसतना 12 वर्सांचो आसतना देवळांत तो सुकोवन पडटा. तो परबेक येयल्लो आनी मोरी आनी जुजे पाटी आपणाच्या मायगांवाक येते आसात आनी वाटेर येतना तांकां कळटा की जेजू ना. खंय सैऱ्या उठूक आसतलो म्हणून ताणें चिंतलेलें, काजना उठूक आनी पुरो आसतलो खेळोन आनी पुरो म्हणून, पूण उपरांत सोदतना तो ना. आनी फाटीं धांवन वेतात जेरुसलेम टेंपलाक आनी थंयसर जेजू शास्त्र्यां मदें, शिकप्यां मदें चर्चा, संभाशण, समालोचन करते आसात. आनी तेन्ना मोरी विचारता, पुता कित्याक तुवें अशें केलें? कित्याक आमकां इतले त्रास दिले? एक उतर तुका सांगेतें आसलें न्ही, तें कित्याक तूं पाटी रावलोय? तेन्ना जेजू म्हणटा, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा वा बापाच्या कामान मग्न आसूंक जाय म्हूण तुमकां कळीत नातलें गी. जेजू त्या उपरांत आपणाचें मिसांव काम सुरू करता आसतना ताणें दिल्लो तो बारीच नावार्थीक शर्माव आसा, दोंगरा वयलो प्रसंग. आनी थंयसर तो किर्तनकाराक उल्लेख करून म्हणटा की द सिटी ऑफ द ग्रेट किंग, श्रेश्ठ रायाचें शहर म्हणून जेरुसलेमाक तो उल्लेख करता. पळय आपणाच्या शिकवणेंत. आनी जायते फावटी जेजून आपणाचें मरण खंयसर घडतलें, आपणें खंयसर कश्ट सोसूंक आसा अशें ताच्या शिसांक ताणें सांगलेलें आसा. आनी म्हणलें आसा हें सकट जेरुसलेमांत घडतलें म्हणून. शिसांक जायते फावटी ताणें सांगलेलें आसा. मात्र न्हय, तो म्हणटा जेरुसलेमा भायर एका प्रावाद्यान मरचें सोमानय. इट कॅनॉट बी दॅट अ प्रॉफिट शूड डाय आउटसायड ऑफ जेरुसलेम. आपणा विशयीच सांगता की तो जेरुसलेमा भायर मरचें सोमानय. आनी जेजूच्या रुपांतरा वेळार जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जाल्ल्या वेळार थंयसर मोइजे आनी एलिया ताका दिश्टीक पडटात आनी हे ताका सांगतात की ताचें मरण जेरुसलेमांत घडतलें म्हणून. हीज एक्सोडस, ताचें पाशांव, दॅट ही वॉज गोईंग टू एकम्प्लीश इन जेरुसलेम. ताचें मरण तो जेरुसलेमांत मरतलो म्हणून. एकम्प्लीश म्हळ्यार संपूर्ण जावचें. ताचें मिसांव, ताचें मरण जेरुसलेमांत संपूर्ण जावचें अशें
एलिया आनी मोईजे ताका सांगतात. पळय मुखार भोवन न्ही बडिनो उपरांत आमी पळयता इतलो मोग ताका त्या जेरुसलेमा वयर आसलो आनी त्या जेरुसलेम शहराचो अनबावार्थ पळोवन तो रडता. जेरुसलेम, यू हू किल द प्रॉफिट्स अँड स्टोन दोज सेंट टू यू. तुका प्रवाद्यांक धाडिल्लें, तुका जागोवचे खातीर देवाचे म्हणयारी आयिल्ले, पूण तुवें तांकां जिवेशी मारले. एका कोंबयेन आपणाच्या पाकट्या पोंदा आपणाच्या पिलांक एकठांय करूंक आशेवचे प्रमाणे हांवें तुमकां एकठांय करूंक आशिल्लें. तुका खुशी ना? तुवें हांवें सांगचें बरें आयकूंक तूं तयार नाय. पळया, जेरुसलेम शहर जेजूक इतलें लागीं आसलें, त्याच्या काळजाक मोगाचें जावन आसलें आनी खंडीत जावन ताणें आपणाचें निमाणें जेवण हेच शहरांत केल्लें, तातूंत दुबाव कांय ना.